भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार, पंचामृता स्वाद सीझन 3च्या आजच्या भागान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आजच्या भागान आमी आसा पणजे हांगासर आनी आमच्या आजच्या भागातले किचन पार्टनर आसा एंटीक माड्डोळ, गोंयचे फामाद रेस्टॉरंट। आज आमच्या शोचेर अशे जोडपे येवपाचे आसा जाणी गोंय आनी गोंयकारपण टिकोवन दवरपा खातीर ती वावुरतात। घरकार आसा ते पर्यावरण तज्ञ, तशेंच घरकान लोकल संस्कृती आनी लोककला तज्ञ, शिक्षण आनी लेखन क्षेत्रांत दोगांयनी भरपूर वावर दिल्लो आसा, तशेंच तांचें योगदानूय मोलादीक आसा। दोगांय एकामेकाच्या साथीन भरपूर नामना केल्या आनी आज गोंयानूच न्ही पण गोंयच्या भायरूय तितलीच फामाद आसा। आमची आजची सेलिब्रिटी कपल कोण ती जाणून घेवपाक जाय, पळयात। संस्कृती आनी सैम जंय एकठांय येता थंयच जिवीत खऱ्या अर्थान फुलता। हाचें सोपें उदाहरण म्हळ्यार 70चे केरकर दाम्पत्य। पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार आनी लोककला अभ्यासक पौर्णिमा केरकार हाणें ल्हान व्हडा मुखार अशें एक उदाहरण दवरलां। प्राध्यापक राजेंद्र केरकार हे संशोधक, लेखक आनी सामाजीक चळवळींतले म्हत्वाचे कार्यकर्ते। म्हादय बचाव आंदोलनाचे एक मुखेल नेतृत्व। पर्यावरण रक्षणाचेर कितलीशींच व्याख्यानां। ताणें बरयल्ली सेक्रेड ग्रूव्ज ऑफ गोवा, सेक्रेड फ्लोरा ऑफ गोवा ही फामाद पुस्तकां। जाल्यार गोंयची लोककला, लोकसाहित्य आनी लोकसंस्कृतीचो अभ्यास करूंक तांची घरकान पौर्णिमा केरकार वावुरता। तिणें गोंयच्या पारंपारीक नाच, गितां, सण उत्सव आनी बायलांच्या योगदानांचेर केल्ल्या संशोधनान गोंयच्या लोकपरंपरेक मोलाचें म्हत्व दिलां। तिच्या गोंयच्या धालोत्सवाचें स्वरूप ह्या पुस्तकाक कितलीशींच इनामां फावो जाल्या। सैम आनी संस्कृतीचो सांबाळ करूंक वावुरपी आनी गोंयच्या नव्या पिळगेक प्रेरणा दिवपी केरकर दाम्पत्याची जाणून घेवया फुडी सायड। येवकार दिवया आमी आमच्या आजच्या सेलिब्रिटी गेस्टाक राजेंद्र केरकर सर आणि पौर्णिमा मॅम हांकां। नमस्कार येवकार सर, येवकार मॅम। कशें आसा? बस मॅडमेची आणि सरांची आमी सदांच वेगळी सायड पळयता आनी आज आमी पळयतली ते तांची फुडी सायड आनी दोगांयकूय बरोबर पळोवपाक खरेंच खूब बरें दिसता। खुबश्यो गजाली तांच्या बरोबर करपाक जाय, खुबशे विशयांचेर तांच्या बरोबर उलोवपाक जाय। तशेंच आज मॅडम आमच्या खातीर कितें तरी स्पेशल प्रिपेर करतली, पण ताच्या पयलीं म्हाका सांगा की पर्यावरणाचेर मोग तशेंच लोकसंस्कृतीचेर मोग हे कितें आदी आशिल्ले संस्कार तुमचे जाल्ले की कशी ओढ जाली तयार तुमचे मदीं? कशें आसा, म्हाजो जन्म जो जालो तो अस्तम घाटान जाल्लो आसा आनी आमच्या घरा कडेन म्हणजे म्हाजें जेन्ना बालपण जें आसा ते बालपणाचो विचार करता तेन्ना नजरे समोर म्हाज्या दोन वाटेन दोन न्हंयो आसा। एक आसा कळटी आनी दुसरी आसा वाळवंटी। आनी मागीर घराच्या फाटल्यान वाघेरी, मोल्लेगड अशा सुंदर अशा वाठारांत जेन्ना रावता त्या वेळार आपसुकूच हे पर्यावरणाचे संस्कार जे आसा ते म्हाजेर जातले हे निश्चित आसले। आनी लोकसंस्कृती ल्हान आसतना म्हाजी आजी जी आसली ती वेगवेगळी लोकगितां गाताली। म्हणजे ती म्हणटाली येती 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 नाच रे मोरा, मामाना घारात चारा कोण घाली चारा, अशी जी गाणी आसली ती आयकतालो। आनी मागीर म्हाका आपसुकूच ह्या गाण्या विशीं ओढ निर्माण जाली। लोकसंस्कृतीचो आनी पर्यावरणाचो इतको लागचो संबंध आसा की हे सगळें जाणून घेवपाक जाय। म्हणून मागीर हांव पेडणे ते काणकोण 70 ते सालसेत सगळे कडेन फिरत रावलो आनी हे सगळे पुंजायत रावलो। सर तुम्ही हे सगळें उलयता म्हळ्यार दोळ्या कडेन एक सारकेंच ते एक सगळो सीन म्हाका दिसतालो आनी खरेंच बरें दिसता। मॅडम तुमच्या बद्दल विचारले म्हणल्यार तुमी लोकसंस्कृतीन वावुरतात सर, ते तुमी फुडें काडटात, तर तुमकां ही ओढ कशी निर्माण जाली? तुमी कशी पावली हितून की तुमकांय तशी आदी पासूनच आवड आशिल्ली? म्हाका पयलीं पासून आवड आसलीच लोकसंस्कृतीची। हांव धाल्याच्या मांडार वयतालें ल्हान आसतना। मागीर कॉलेजीन वयता तेन्ना सुद्दां हांव धाल्याच्या मांडार वयतालें, फुगडी घालपाक वयतालें। सगळीं बायलां आमच्या वाड्यार सरस्वती पूजन जातालें, चवथीक फुगडी घालतालें। पूण म्हाका तें खबर नासलें की हो अभ्यासाचो विशय आसा म्हणून। म्हाका उमेद म्हणून हांव सगळ्या बरोबर भोंवतालें। पूण जेन्ना म्हजें लग्न जालें तेन्नाच म्हाका तेंच्या सहवासान रावन कळ्ळें की हो अभ्यासाचो विशय आसा आनी तेका लागून मागीर हांवें परते वेगळ्या नजरेंतल्यान हे सगळ्या लोकसंस्कृती कडेन वेगळ्या नजरेन पळोवपाक सुरवात केलें। आनी ती आवड आपसूकच जाली, म्हणजे पर्यावरण आसलेंच घरान पयलें आनी मागीर तेका लोकसंस्कृतीची जोड मेळ्ळी। दोगांय खातीर एकाच क्षेत्रांतली विचारून दिसता की लव मॅरेज आशिल्लें की अरेंज? माझे अरेंज मॅरेज, तेंचे लव मॅरेज।
सर कशे कितें ना जमलें ना खंय बरोबर पयलीं? ती उलयता ती सारखे बरोबर आसा. आमी मुळगांव जे असले एकाच हायर सेकंडरी असली आणि जेन्ना विचार जे आसा ते जुळटात आणि आपणाक ह्या सगळ्या गजालीक साथ दितली म्हणजे आपूण कितें जे करता ताका साथ मेळटली ह्या नदरेंतल्यान हांवें तांकां सांगलें. पूण तेंच्यांनी कशें आसा की सगळे पारंपारीक पद्दतीन जावपाक जाय असो आग्रह धरलो आणि तशा पद्दतीन तेंच्यांनी ते ठरोवन लग्न केलें. पूण म्हाज्या वटेन म्हाजें प्रेम जें आसा ते तेंचेर असलें आणि अशा पद्दतीन हे सगळें जालें. खूप सुंदर. म्हाका दिसता ही गजाली कोणाक खबर नाशिल्ल्यो तुमच्या बद्दल. आणि घरान ही एका क्षेत्रातली जो पर्यावरणाचे म्हणा किंवा लोकसंस्कृतीची चर्चा जाता की ना घरान? म्हणजे कशें कितें आसता तुमच्या मागीर घरा कडेन वातावरण? चर्चा सदांच जाता. चर्चा म्हणजे सदां म्हणजे एक एकदां संघर्शय म्हणा तुमी म्हणजे मातशें उन्हाळ्याचें उदक चड जालें जाल्यार बेगीन कमी करा इल्लेशें उदक म्हणजे सगळे आमी घरान जितली म्हणून मनशां रावता आमच्या घरान भुरगीं आसा इस्कॉलान वयता शिकतात कॉलेजीन वयतात ते सगळ्यांक म्हणजे सबंद दीस रात आमी तेच सांगीत रावता. प्लास्टीक चड वापरूं नाका. प्लास्टीक आसा जाल्यार ते सामके पोतयेन व्हरोन दवरा. अमकें करूं नाका. तो म्हणजे पर्यावरणाक घातक. लायट आसा तुमी एकाच जाग्यार बसपाची थंयच हे करता. हे आमचे सदांच चालू आसता आणि तेंच्या आमच्या फाटल्यान आमी भुरग्यां फाटल्यान अशें आमचे सदांच चालू आसता ते. सर आमी खाद्य संस्कृती म्हणटात आणि पर्यावरण हाजो तालमेल तुमकां कसो दिसता? म्हणजे कसो आसा कसो दोगांयचो? कशें आसा पर्यावरण ही गजाल जी आसा ती मनशाच्या जन्मापासून मरणापर्यंत तेची साथ दिता. आमी पर्यावरणापासून मनशाक अलगूच करूंक शकना. आणि आमच्या पुर्वजांनी गोंयची आतां शीतकडी जी आसा त्या शीतकडीची निर्मिती करता आसतना तेंच्यांनी विचार केलो की बाबा आमच्या वाठारांत नुस्तें मेळटा, आमच्या खाजनांनी शेत पिकता, तर ह्यो सगळ्यो घटक घेवन तेंच्यांनी आपलें अन्न जें आसा तें तयार केलें. आनी मागीर तेंचें लक्षांत येयलें की बाबा ह्या वाठारांत आमकां तरातरांची झाडां झोपां आसा, तेंची पानां जी आसा तेंची फळां जी आसा तेचोय वापर आमी अन्नान केलो जाल्यार खूब बरें जातलें. आनी मागीर अशी पारंपारीक पालेभाज्यो आसा, रानांतल्यो भाज्यो आसा किंवा आमी लागवड करता त्यो भाज्यो आसा, हे सगळें जें आसा वापरपाचें ज्ञान जें आसा तें मनशाक ट्राय एंड एरर म्हणजे आमी चव घेवप आनी मागीर पळप आनी मागीर तेचो वापर करप अशा पद्दतीन हे सगळे गजाली ज्यो आसा त्यो मनशान विकसीत केले. आनी आमचे ल्हान सुपुल्ले जे गोंय आसा त्या गोंयान आमकां इतली म्हणजे पेडणे पासून जर काणकोण मेरेन आमी पळयलें जाल्यार हे गोंय केन्नाच अन्न बाबतीच्या अन्न संस्कृतीच्या नदरेंतल्यान एक ना. आमकां इनग्रेडियंट जे आसा म्हणजे मसाल्याचे जे घटक आसा तेंचो जायतो फरक पळोवपाक मेळटा. म्हणजे पेडण्याचो सांबार जर आमी घेतला आनी आमच्या सत्तरीन येयले जाल्यार तो रोस जाता, मागीर ताका कितें कितें घालप हितून जायतो फरक पळोवपाक मेळटा. म्हणजे पर्यावरण जें आसा ह्या पर्यावरणानुसार आतां आमी जेन्ना सत्तरीन रावता केरी गांवांत रावता तेन्ना आमचो गांव जो आसा तो पश्चिम घाटान आसा आनी थंय कशें आसा थंय लोकांक संघर्श करचो पडटा. तेंचो गांव पालयें जो आसा तो दर्या देगेक आसा, तांकां नुस्तें भरपूर मेळटा. आमकां नुस्तें ज्यादा मेळना, आमकां गोड्या उदकांतलें नुस्तें मेळटा. पूण आमकां नाचणें मागीर कांगो राळो हे सगळे जे अन्न घटक आसा ते मेळटाले. म्हणून आमची संस्कृती आसा अन्नाची ती वेगळी आसा, तेंची नाचण्याची भाकरी करपाची पद्दत वेगळी आसा. खूप सुंदर. घरान कितें तुमची खाद्य संस्कृती म्हणून येता? घरा कितें आसता? घरात जेवण कसलें? घरान आमचें सादें जेवण आसता आनी चड करून गोवन जे आमचे परंपरागत जेवण येयल्लें आसा तेच आमी करता. अजूनय म्हणून तेच आसा म्हणजे भाजी हाडप किंवा आनी कितें हाडप म्हणजे जी बायलां अजूनय जी रुजयता तीच आमी हाडटा. गांवठी सगळी गांवठी आमी हाडटा. आनी जे आतां कंदमुळां आसता त्या दिसांनी सगळ्या तरेची कंदमुळां आमच्या कडेन आसता. आमी खतखतें करता किंवा आनी चडान चड आमच्या कडेन म्हणजे देशभरांतल्यान जगभरांतल्यान लोक येता. जेन्ना ते येता तेन्ना आमी आमचे गोंयचे तांकां पारंपारीक पदार्थ करून घालता जेणे करून तांकां ती वळख जावंक जाय, ते विसरूंक जायना आनी तांकां कळोवंक जाय की कशीच खाद्य संस्कृती आसा. आतां पावसाळ्यान आमकां भाजयो मेळटात, मागीर त्या भाजयांचो चडान चड वापर करप. आळू आसूं न्ही, तायकळ आसूं न्ही किंवा बाकीची वेगवेगळी भाजी आसा, आंकूर आसा, सुलची भाजी आसा, ह्या सगळ्या भाजयांचो आमी आहारान वापर करता.
जेणे करून आमचो हेतू कितें आसा की आमी हे करता येणाऱ्या जाणाऱ्याकय ते कळोंक जाय आनी जी भुरगीं आसा तांकां आमच्या ह्या भुमी विशयीची जाणीव जावंक जाय हो आमचो मुखेल हेत आसा. खरें म्हणल्यार ती सगळ्यांत व्हडली खंत आसा की आजकाल भुरगीं चडशीं फास्ट फुडाक वतात, फास्ट फूड खावपाक सोदता. पण तुमकां कितें दिसता की कशें त्या भुरग्यां पर्यंत हे पारंपारीक जे जेवण आसा तें कशें पावोवपाचें? घरांतली आई जावं आजी जावं किंवा घरांत जे म्हत्वाचे जे व्यक्ती आसा तांच्यांनी ते करूंक जाय पयलीं. एक एकदां कितें जाता मुख्य व्यक्तीकच तें आवडना आनी ताका आवडना म्हणून कोणाकच आवडना अशें जाता म्हणून. ते जर आमी केलें न्हू कितें सदांच जिबेक बरें लागता तें आरोग्याक बरें आसता तशें ना न्हू. सारकें. ते थोडे गजाली आमी स्वता करचे आसता आनी भुरग्यांक ते समजोवन सांगचे आसता. जेन्ना भुरग्यांक आमी सांगता तेन्ना भुरगीं आयकता. हे म्हाजो स्वताचो अनुभव आसा. आतां तुमच्या घरान कितें चडशें वेज की नॉन वेज? आमचे नॉन वेजूय आसता आनी वेजूय आसता आनी ते पूर्णपणे वेज आसा. सर आदी पासूनच वेज? म्हणजे हांव 15 वर्साचो जालो आनी म्हाका कळपाक लागले की पर्यावरणात रावतालो जाल्यार पर्यावरण पोशक असो आहार आसा. पूण अशें म्हणना नुस्तें खावपी लोक किंवा चिकन खावपी लोक हे पर्यावरणाच्या विरोधान आसा अशें. कारण मनशाक वेगवेगळ्या घटकांची गरज आसता. आतां पळय बेसन जो आसा बेसन आमी वापरता आसतना तो चण्याचो वापरता. पूण बऱ्याच लोकांक खबर ना की आमच्या रानांनी पारंपारीक आमकां फळां मेळटा आनी ही फळां जी आसा ती बेसनाक बऱ्यापैकी पर्याय आसता. म्हणजे तामिळनाडू उल्गिनुसा नांवाचें फळ आसा जे आमच्या सत्तरीन एक पेंड्राल म्हणून गांवान आसा. त्या पेंड्राल गांवान ही पेंड्राची फळां आसता आनी ह्या दिसांनी ती लागता. ती जर काडली बरोबर कापली ती जाल्यार आमकां भजी करपा खातीर बेसनाचो अजिबात गरज पडना. म्हणजे अशे खुबश्यो घटक आसा. आतां बऱ्याच जाणांक खबर ना की लिया इंडिका जेका आमी दिणो म्हणटा ह्या दिण्याची कोवळी कोवळी पानां आसता ती ह्या दिसांनी जर खाल्ली सगळ्या तरेचे दुयेंस आसपी मनीस आसा तेका जर आमी ही भाजी घातली न्हू जाल्यार तेका निश्चितपणान औषधी गुणधर्म मेळटाले, पौष्टीक गुणधर्म मेळटाले आनी आरोग्य सुद्दां आसा ते बेस बरें उरताले. खरें म्हणल्यार सरांचो इतलो अभ्यास आसा की तांच्या कडल्यान इतलें जाणून घेवंक शकतात आमी. पण आज म्हाका दिसता उलयता ते आयकत रावून दिसता खरें पण वेळ आमचो कमी आसा आनी आज दोगांय कडल्यान जे आमी आज वेगळे कितें तरी कार्य करून घेवपाचें आसा तें म्हणल्यार आज एक स्पेशल डिश आनी म्हाका दिसता आळू करपाचें आसा. ते कितें आळूचें कितें म्हणटा तें आळूचो रोस म्हणटा आमी तेका. कितें आळू म्हणजे तशें तेंच्यांनी जशें सांगलें की केरीन आळू वेगळ्या पद्दत म्हणजे वेगवेगळ्या प्रदेशांत वेगवेगळ्या भागांत वेगवेगळी पद्दत आसा करपाची. हांवें जे म्हाज्या बालपणा पासून पळयत जाल्ले ते रोस पळयत आयिल्लो आसा आळवाचो. म्हणजे तो आयज जो हांव करपाचो आसा तो आळवाचो रोस. सो पर्यावरण आनी लोककला आनी परंपरा हाचो एक म्हाका दिसता फूल पॅकेज एक संगम आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटलो आनी पारंपारीक पदार्थ रायट मनशा कडेन आमी करून घेवपाची आसा. सो कितें करुया सांग आनी कितें लागता आमकां तें? आमकां कांदो जावो पडटलो, कांदो इल्लो, लसूण मातशें आळवाक चड जाय पडटा लसूण. आनी आणखी एक म्हणजे आळू जे आसता पळय तेका खाज येवपाची शक्यता आसता आनी कोणाक खबर ना तेंच्यांनी एकदम फुडें वचून तें करप ना. बरें जाणां कित्याक तांकां जे खबर आसूंक जाय कारण ती पारंपारीक भाजी आसा खाज येवपाची शक्यता म्हणून तेका आमी आमाडे घालताय. कळ्ळें? ते आमाडे घालता आनी समज आमचे कडेन आमाडे ना जाल्यार आमची चडांत चड गोंयकार आमी ही सोलां यूज करता पळय सोलां यूज करता ती घालूंक येता कित्याक खाज येवंक जायना म्हणून आनी ताका एक चव येवंक जाय म्हणून. ते शिवाय मसालो आसा, गरम मसालो आसा, हळद आसा, मीठ हय चवी खातीर मीठ आनी सोय आनी मागीर आळू आमी उकडपाचे तातूंत मिनटां घालपाची आनी ते उकडून भितर डायरेक्ट म्हणजे भितर हे सगळें घालून उकडपाचे ते. आमी अळसाणे घेतले सर. हय हांगा अळसाणे घेतले. खूब जाणां चणे घालता चणे घालता. ओके सो हे आमी कितले सिटी मारून घेवपाच्यो एका? एक 4 सिटी मारपाचे. आनी तुमी आळूचे सांगले पळय आळू म्हाका इवन शिंताना म्हाका दिसता खाज सुट्टा न्ही ती ताका लागून कितें आसा टेक्नीक कितें आसा ते आळू हाडल्या उपरांत पयलीं बरें धुवपाचे. धुवन ते सुकत म्हणजे पागळत दवरपाचे. उदक सगळें निथळ्ळें की मागीर ते मोडपाचे. आनी जेन्ना तुमी चिरता न्हू आळू तेन्ना ते चिरून जाल्या उपरांत एक 10 ते 15 मिनटां उदकान हात घालप ना. चिरल्या उपरांत जेन्ना आमी रोखडेच उदकान हात घालता पळय तेन्ना आमकां खाज येता. सामकी इम्पॉर्टंट अशी टीप आसा कित्याक खूब जाणां आळू खावपाकूय आवडटा आळू करपाकूय सोदता पण ते आळू खाज येता ह्या भंयान कोण करपाक वचना. म्हाका दिसता अशें करून पळोवपाक सारकें बेस्ट आसा. सगळ्यांक पयलीं आतां कितें करूया हे तर आमी उकडून घेतला. हय आमी पयलीं हेका फोडना मारी आनी रोस करतले आमी तेका लागून सोय आमी भाजया तेल घालून.
पयलीं आमी तेल घालया आनी फोडणाक आतां समजा आमकां लसूण घालपाचें ना जाल्यार आमी हिंग सुद्दां घालूंक शकता आनी आमी खोबरेल तेलाचो वापर करता आणि हे आम्ही पंचामृताचे खोबरेल तेलूच वापरता. हय आनी तेका लागून ते मातशें एक वेगळी चव येता तेका खोबरेल तेलाक लागून. तेल तापल्या उपरांत आमी कांदो घालया थोडीशी आमी लसूण घालया कित्याक मागीर आमकां फोडणाक जाय लसूण. भाजतानाच लसूण भाजताना थोडी घालूंक जाय आनी मागीर फोडणां मारपाक जाय आनी आळवान जर आमी चड लसूण घातली न्हू जाल्यार तेका आनी एक वेगळी टेस्ट येता. पण किचनान केन्ना सर येता मदत करपाक? म्हणजे प्रत्यक्षान जेवण करतना येना ते पण सगळे जे कितें हाडपाचें आसा बाजार तें सगळं सर ते धाडटात आनी दुसरें म्हणजे कितें आसा कशें कितें करपाचें एखादी भाजी आसा किंवा एखादें कालवण आहा जाल्यार तितून कितें पदार्थ घालपाचे कितें वेगळे घालूंक शकता. आतां सोलकडीच करूंक शकता. आतां सोलकडी आमगेर एक 10 तरी वेगवेगळे प्रकार आनी दुसरें म्हणजे कितें आमचें पळय की कितें आसा आमच्या संस्कृतीन जेवण करपाक पाककला म्हटलेली आसा. कळ्ळें न्हू. अन्न हे उदरभरण म्हणजे आमचें आरोग्यम धन संपदा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म हे आमच्या संस्कृतीन सांगलेलें आसा आनी तेका लागून ते तशाच पद्दतीन करूंक जाय. ते खावपाचें म्हणून जगपाचें म्हणून न्हू तर तातूंतल्यान कितें तरी आपणाक पोशण मेळोंक जाय आनी बरें कितें केलें जाल्यार तें सारकें करप आनी एक तृप्तपण. आतां मी सोय घालया म्हणे आमी हे मातशें तांबूस जाय जायले की मागीर मसालो भितर भाजपाचो. मसालो घालता चवी पुरतो मसालो घाला आनी हळद घाला. हे भाजतानाच घालप सगळं. हय आता हे वाटून घेऊया पहिली न्ही. हय हे पयलीं वांटून घेवया. मागीर आतां फोडणी दिवया. थोडेशे मातशे तापोवन येते तेन्ना तापल्या उपरांत लसणाची फोडणी दिवया आमी. तुमकां सांगलें तशें लसूण आमी खूब घालचे बरी धाडोन घेतला. बरी झाडान घेतल्या ती आनी आमी आळवान सुद्दां न्हू हिंगय आमी इल्लो घालूंक शकता. मातशी एक वेगळी चव येता तेका लागून थोडो घालया चिमूटभर. मातशी तांबूस रंग चडोंक जाय तेका. आमी आळू आतां घाली शिजयल्ले आळू आसा. मागीर वाटून घेतलेली सोय जी आसा पण ती आमी भितर घालपाची आनी चवी पुरतें मीठ घालपाचें. ते थोडे वेळ शिजपाक जाय येता. हय तशें हय. सर भुरगेपणान जी तुमची खाद्य संस्कृती आशिल्ली ती आतापर्यंत तुम्ही जपून दवरला पण असे काय पदार्थ आसात जे तुमकां दिसता की ते आता शक्य ना मेळपाक असे काय पदार्थ आसात? कशें आसा न्हू पयलीं मदल्या काळान जेन्ना आमकां जंगलांचें ज्ञान जें आसलें हें कमी जायत गेलें तेन्ना पदार्थ गायब जाले. पूण मागीर हांवें ठरयलें की ह्यो सगळ्यो गजाली आसा पारंपारीक लोकां कडल्यान त्यो म्हायती घेवन तेंचो शोध घेवप आनी अशें आमी रानांनी वयता आसतना आमकां त्यो भाजयो मेळपाक लागल्यो आनी मागीर लोकां भितर आमी तेचो वापर जावचो. म्हणजे आतां बरेच जाणांक खबर ना की चिड्डो जो आसा ते चिड्ड्याची भाजी लोक करिना पूण तो चिड्ड्याचो एक रानांतलोच प्रकार आसता. ती जर व्यवस्थितपणान आमी वापर करीत जाल्यार म्हाका दिसता की तेची चव जी आसा न्हू ती तुमकां बाकी खंयच्याच भाजीन मेळची. ही पारंपारीक अन्न संस्कृतीन आमकां ही म्हायती आसा ती हांवें जी विलुप्त जावपाच्या वाटेर आसली नश्ट जावपाच्या वाटेर आसली ती परती आमी पुनर्जिवीत करपाचो यत्न केला. आनी तेतूंतल्यान म्हाज्या लक्षांत येयल्लें आसा की आमी जर आमकां भुरग्यांक हे वखदी गुणधर्म पौश्टीक तत्वां जर दिली जाल्यार निश्चितपणान तांकां तेचो फायदो जातालो. नाजाल्यार कशें आसा की आमी भरपूर शिजयले बरी चव येवपाक जाय जाल्यार तेची पौश्टीक तत्वां जी आसा ती गायब जातली. म्हणून ह्यो गजाली ज्यो आसा न्हू
त्यो जाणून घेवपाक आनी त्यो लोकां भितर रुजोवपा खातीर प्रयत्न करता. आनी तेच्या फाटल्यान विज्ञानूय आसा की जे आमकां गरजेचें आसा. आतां ही भाजी म्हणटा आळू, तिका एक सांस्कृतीक संदर्भ आसा, कौटुंबीक संदर्भ आसा, सामाजीक संदर्भ आसा आनी आध्यात्मिकय संदर्भ आसा. म्हणजे आमकां खूब कमी खबर आसता. ते कशें कितें? म्हणजे आतां आळूची भाजी आसा पळय, आमी आमच्या सायडीन जाल्यार मुद्दाम करता ती नागपंचमीक करता. हय. म्हणजे कित्याक ती त्या सणाची गरज म्हणून आनी चवथीकय आमी करता. म्हणजे आळू ना जाल्यार आमचो तो सगळे खाद्य संस्कृती अर्धवट कशी आमकां दिसता. जेन्ना आमी लोकगितां म्हणटा, नृत्य करता जावं फुडें नृत्य करता किंवा लोकगितां म्हणटा, तातूंतय लोकांनी ही भाजी हाडलेली आसा. पण कांय जाग्याचे लोकसंकेत आसा की ते आळवान आमी नागोबा दवरता, नागोबा पुजता थोड्या जाग्यार. म्हटल्या उपरांत तो नागोबा थंय पुजता, तेका लागून ती आळवाची भाजी थंय करूय बी ना अशें जाता. आनी आळवानूय वेगवेगळे प्रकार आसा. थोडे तेरे आसा, तेका धवे आळू अशें म्हणटा. थोडे माडयेचे आळू आसता, ते खूब व्हडले आसता आनी काळेच आसता तेंची पानां सगळे. आनी तेंचे सुद्दां वेगवेगळे संदर्भ आमकां थंय मेळटा. म्हणजे लोकांनी कितें केल्लें आसा, नुस्ती भाजी म्हणून तिका शिजयल्लें नासता, तर तिका एका वेगळ्या नजरेन पळयल्लें आसता आनी त्या भाजयेक तेंच्यांनी गाण्यान हाडलेली आसता, लोकगितान हाडलेलें. ते लोकगीत ते नृत्यांतल्यान फुडें व्हरता. म्हणजे हो संदर्भ आनी बायल मनशाची जीण जी आसता न्हू, तेका ते जिणेक एक संदर्भ तातूंतल्यान ते दितात. म्हणजे अशें एक वेगळें कितें तरी आमकां शिकोवंक मेळटा. म्हणून लोक संस्कृतीन हे शिकता आसतना म्हाज्या लक्षांत येयलें की आमी जें जेवण करता तें फक्त जेवण नासता, तर तेका पूर्णपणे एक जेंका आमी म्हणू की भावना आमचे गुंतलेले आसता सारके बायल मनशांचे. आणि सरांबद्दल एक आयकलां हांवें, जंगलान वता, सादे चप्पल घालून वता आणि खंयच्या जनावरांक सुद्दां भिना, सारकें हँडल करपाक कळटा. हे कितपत म्हणजे कशें कितें? एखादी परिस्थिती येता तेन्ना त्या परिस्थितीक आमी सामोरे वयता. आतां वाघ सुद्दां म्हाज्या एकदम म्हऱ्यान येयल्लो, पूण कशें आसता की वाघ कोण, तो कितें हे जेन्ना खबर आसता त्या मनशाक वाघ आपल्याचेर हल्लो करचो ना ही 100% खात्री आसता. आतां वाघ जेन्ना जखमी आसता तेन्ना तो हल्लो करूंक शकता. हे पारंपारीक ज्ञान जेन्ना मनशाक आसता तेन्ना जंगलान भिवपाची कांय गरज ना. आनी लोक जंगलान वयता, दोंगरार चडटाना खास ट्रेकिंग सूट, खास बूट घालता. पूण हांवें तर म्हाज्या आयुश्यान हे सगळें करूंक ना. हांवें लोकांनी करचें म्हणना, पूण कशें आसा की तुमच्यार जर काही जंगलांतली कौशल्य तुमकां पारंपारीक जर खबर आसा जाल्यार तुमी ह्या सगळ्या प्रसंगाक सामोरे वचूंक शकता. म्हणजे एखादे समोर अस्वल येयले जाल्यार तुमी कशें तेका हें करताले, म्हणजे सामोरे वयताले, हे तुमकां खबर जर ना जाल्यार अस्वल तुमकां ओरबडून मारूंक शकता. असो केन्ना प्रसंग जाला तुमच्या बरोबर? हो, तशें खूब फावटी जाले. आमकां चडान चड ते रातचे जंगलान व्हरतात. म्हणजे जंगल पळोवपाचें, जंगल वाचपाचें, जंगल आयकपाचें हो तेंचो हेतू आसता. सामकें शांत सगळो आवाज येता जंगलाचो आयकपाक रातकिड्यांचो. आनी मागीर तेन्ना मागीर ते थोड्या वेळान सांगता आतां मातशी भितर बसा गाडयेन, अस्वल येवपाचें आसा, तेका कळटा गवरेडो येवपाचो आसा, खंय तरी वाघाचो आवाज येयल्लो आसा. आवाज येता तुमकां तेन्ना कळटा? ना, कशें आसता की जंगलान एखादो प्राणी येता तेन्ना तेचो वास आसता, एक वास सोडटात. आतां काही सोरोप आसा, बांबू पीड वायपर आसा. बांबू पीड वायपर खंय येताले हे पयलीं खबर जाय. रातच्या वेळार मलबार ग्लायडिंग फ्रॉग आसता, ते बेडूक अशें आसता की एका झाडाच्या फांदयेर बसता आनी 10 मिटर सुमार ते अजिबात पंख नसताना हवेन विहरता. तर ते जे बेडूक आसता न्हू, बेबे आसता, ते त्या झाडार आसता आनी तेंचे जेन्ना नर आनी मादी एकठांय येतात त्याच वेळार तांकां खावपा खातीर मलबार पीड वायपर नांवाचो सोरोप येता. मलबार पीड वायपर जो आसा आनी बांबू पीड वायपर, हे 2 सोरोप जे आसता न्हू, ते सोरोप बरोबर तेंची त्या मिलनाची वाट पळयता. तेंचे मिलन जाल्या उपरांत तेंचेर झडप घालता आनी तांकां खाता. म्हणजे तेंचे आवडीचें खाद्य. हे जर नाट्य, थरार नाट्य पळयतालो न्हू जाल्यार तुमकां त्या वाठारांनी वचोंक जाय. ते वाठार कशे आसा की खूब कमी अशे वाठार उरलेले आसा. म्हणजे मलबार ट्री टोड नांवाचो जो, म्हणजे आमी तेका बेबो म्हणूंक शकना, पूण तो भेक म्हणटा, तेका तोड म्हणटा. तर तो पळयतालो जाल्यार रातच्या वेळार तेचो आवाज आसता. प्रत्येक बेडकाचो आवाज वेगवेगळो आसा. आमच्या कडेन कशें डराव डराव हो एकच आवाज खबर आसा, टक 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 म्हणून एक मलबार जो हे आसा न्हू ग्लायडिंग फ्रॉग, त्याचो वेगळो आवाज आसा. मागीर मलबार ट्री टोड आसता, तेचो वेगळो आवाज आसता. म्हणजे हे सगळे जंगलान जेन्ना रावता न्हू आनी वावुरता तेन्ना कळटा. ते सगळे अभ्यासाचेरूच अभ्यास करूनच कळटा. वाटण आमची तयार आसा. उदक घालया आमी.
चवी पुरते मीठ घालूया. आम्ही पंचामृताचे पिंक सॉल्ट घेतला हांगासर. हे खूप हेल्दी आसा. तर ते शिजलेले असतात. आता आम्ही मसाला घातला म्हणजे एक खतखत काढले की हे झाले आमचे. झाले. सो आमच्या पहिल्या सेगमेंटान जे आसता आमचे स्वाद डिश हातून आमचो आळूचो रोस हांगा तयार जाला. आम्ही फुडल्या सेगमेंटान रोखडीच वता आणि त्याच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येया पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है. ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से. इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड. वाह, बेटे के आने की खुशी में आज तो किचन महक रहा है. ये लीजिए पंचामृत गुड़ से बनी हुई खीर का स्वाद लीजिए. तेरे हाथ में क्या है? पंचामृत नमक. अभी तो आते ही बोलेगा ना कहाँ है मेरे पकोड़े. आ गया मेरा रिजवान. तुम्हारे पसंदीदा पूरी और छोले. और ये लो तुम्हारे पकोड़े. मेरी तरफ से बिरयानी. ये तुम्हारी फेवरेट खीर. स्वाद का कोई धर्म नहीं होता. पंचामृत, भारत की पहचान. घर घर में पंचामृत. दिसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. आमी आसा आमच्या सेलिब्रिटी गेस्ट बरोबर आणि तांच्या बरोबर आमी पावल्या फुडल्या सेगमेंटान जो आसता आमचो खेळ टायम. पण आमच्या बरोबर हांगासर लोककला तज्ञ आसा आणि लोककला म्हणलें काय ना फुगड्यो धाल्यो आयलेच आणि तांणी अशे कितलेशेच जाणांक ही संस्कृती शिकयल्ली आसा आणि म्हाका दिसता खुबशीं तरणाटी भुरगीं पासून तुमचे कडेन शिकतात. तर म्हाका दिसता आज हो परफेक्ट ओकेजन आसा. तुमचे कडल्यान 4 लायनी आमकां आयकपाक जाय. तुमचे आवडीचे कितें तुमी म्हणू शकतात? एक ल्हानशे फुगडे जे आमी जमोडाक लागून म्हणटा. आळवान कोण गो सळसळटा, आळवान कोण गो सळसळटा, महादेव दोरी हालयता, महादेव दोरी हालयता, पार्वती मायरा जात म्हणटा, पार्वती मायरा जात म्हणटा, उखलली दवली मारली कपाला, आता तू चल गो मायरा, आता तू चल गो मायरा. वाव, खूप सुंदर. आणि म्हाका दिसता सगळे एक्सप्रेशन आमी जे म्हणटा ते कितें कितें एक्सप्रेस करपाक जाय हे एक्सप्रेशनां हितून येता आणि त्या टायमाचेर उलोवपाक आनी कितें तरी तुमकां एकामेकाक पावोवपा खातीर तोच एक हे आशिल्लो. बायल मनशाची वेदना भितरल्यान आमकां दिश्टी पडटा. खूप सुंदर. आणि म्हाका दिसता परफेक्ट पर्सन आज आमकां हे म्हणून दाखोवपा खातीर. आणि आता आमी वचुया आमच्या खेळ टायमार. सपोज आनी ल्हानसो खेळ आसतलो. तुमकां वेगवेगळे प्रश्न विचारतले आणि तुम्ही फक्त एकामेकाक पॉइंट करपाचे. सो तुमच्या पैकी चड ऑर्गनायज कोण असता, सारको ठाकटीक कोण चड? एकामेकाक हात दाखयात कोण ती जाल्यार आपल्याकूच दाखय. ओके ओके. गोड खावपाक कोणाक चड आवडटा? तिखट चड कोण खाता? शॉपिंग करपाक चड कोणाक आवडटा? राग कोणाक चड येता? रोमॅन्टिक सगळ्यांक चड कोण? अरे वा, खूप सुंदर. आणि इतली बरी बॉन्डिंग आसा. लग्नाक कितली वर्सां जाली? 28 वर्साची ही बॉन्डिंग आणि खरेंच खूप बरें दिसता. तर आमचो खेळ टायम हो शॉर्ट अँड स्वीट आशिल्लो आमच्या स्वीटशे कपला खातीर आणि तो हांगा सोंपता. रिक्वेस्ट करता एंटीक मार्डोळचे मॅनेजर तुषार तळेकर हांच्यांनी आमच्या आजच्या गेस्टांक तांचो फूड वाउचर दिवचो. पारंपरीक पदार्थ खातातूच पण तेच्या व्यतिरिक्त जर फॅन्सी फूड म्हणीत जाल्यार केन्ना कितें ट्राय करता? आवड आसा खावपाची? केन्ना कितें ट्राय करता की केन्नाच ना? हांव करता ते चडशें ना, अजिबात ना. म्हणजे पारंपरिक काही हॉटेलां आसात. एंटीक मार्दोळ आसा ते आमचे एक आवडीचे हॉटेल. आमी वेर्णा बी वयता आणि हांव तेंचे मालक आसा. तेचे विशीं म्हाका खूब आदर आसा. कित्याक तेंच्यांनी
गोंयच्या अन्नाची चव जी आसा ती केवळ आमच्या गोंया पुरती ना तर गोंया भायले जे लोक येतात तांकां ती जेंच्या जिबेर उरची आनी गोंय म्हणजे कितें हे कळचें म्हणून तेंच्यांनी सुरू केल्लो प्रयत्न हांव तांकां सदांच सलाम करता. आणि खंयचे रेस्टॉरंट विजीट करपाक आवडटा? आनी भोसले मागीर रियल कॅफे जे आसा म्हणजे सगळे जे आदले ट्रेडिशनल आसा ते चडशे. आनी गांवांत खंय बरें अन्न मेळटा तें म्हाका बरोबर खबर आसा. पारंपारीक गाडे आसा. आतां म्हार्दोळा गेले जाल्यार म्हार्दोळा खंयसर कशें अन्न मेळटा, खंय जेवण बरें आसा. आतां दादी कडली च्या जी आसा ती दादी कडली च्या जेंच्यांनी पियेल्या तांकां खबर आसतली की बाबा जागरण वचूंक जाय जाल्यार दादी नायकाची च्याच पिवपाक जाय. सो म्हाका दिसता बाकीचो अभ्यासा बरोबर होय सारको परफेक्ट अभ्यास केलो जाल्यार खंय कितें सारकें बरें खावपाक मेळटा. आमच्यो गजाली अश्योच चालू उरतली. वचूया आमच्या फुडल्या सेगमेंटान जंय एंटीक माडोचे शेफ आमचे आजचे सेलिब्रिटी गेस्ट खातीर कितें तरी स्पेशल करपाचें आसा. वचूया आमच्या फुडल्या सेगमेंटान. तड़का विद शेफ ये सेगमेंटन आमच्या बरोबर आसा प्रेम सिंह आपका स्वागत है. और आप कहाँ के हो? मैं उत्तराखंड से. नॉर्थ साइड. सो आज जो बनाने वाली वो डिश वो कहाँ की है? वो भी नॉर्थ साइड की. क्या बनाने वाले हो? पनीर कढाई. आम्ही सदांच जेन्ना एंटीक माडोळ्यान येतात तेन्ना चडशे आमी गोवन स्पेशलिटीज पळयतात. सो आज आमी कितें तरी वेगळें पळोवया. हांगासर नॉर्थ इंडियन डिश आणि प्रेम सिंह आमकां हे करून दाखयतलो. सो क्या क्या लगता है इसको? ग्रेवी रखते हैं इसमें और ये अपना जो मसाला आइटम है फिर खड़ा मसाला का तड़का रहेगा, फिर टोस्टेड ग्रेवी रहेगा टमाटो ऑनियन का. तो उसके बाद ग्रेवी बनाने के बाद फिर अपना चॉप मसाला का ये रहेगा. तो सबसे पहले क्या करना है? अभी पहले टोस्टेड करेंगे, ग्रेवी बनाएंगे. सरसों का तेल. नॉर्थ डिश सो सरसों का तेल. जैसे खड़ा मसाला. सो खड़ा मसाले में अपने तीखी तेजपत्ता, लौंग, काली मिर्च, स्टार फूल और जायत्री. तो टोस्टेड रहेगा. तो उसके बाद अपना कॉर्नर रहेगा, ऑनियन स्लाइस्ड ऑनियन. ये क्यूब कटिंग रहता है ग्रेवी के लिए. तो साथ में टमाटो भी डाल दें. टमाटर ग्रीन चिल्ली. इसको फ्राई करना है. हाँ, इसका ग्रेवी रहेगा, टोस्टेड रहेगा. ये मतलब ब्राउन हो जाएगा कलर. अभी ये हमें पेस्ट बनानी है इसकी. हाँ, इसका ग्रेवी बनाएगा. तर आम्ही ते भाजून घेतलं ताजी आम्ही पेस्ट करतली पहिली. वन टीस्पून सरसों ऑयल. अभी गार्लिक चॉप. और ये तुम्हारा चिल्ली चॉप. इसको बारीक कट करके ही लेना है. हाँ. तो उसके बाद इसका जो ये चॉपिंग ये रहता है ना, कढ़ाई का जो कटिंग रहती है वो कैप्सिकम, ऑनियन और टमाटो इधर हल्का ब्राउन करके इसमें फिर ग्रेवी ऐड करेंगे. ग्रेवी जो अभी निकाला था वो ऐड कर रहा हूँ अभी. कांदा टमाटो ग्रेवी है. गरम मसाला अपना किचन किंग. जीरा पाउडर, पिंक सॉल्ट, रेड चिल्ली पाउडर, धनिया, हल्दी. अपना जो एक कढ़ाई का मसाला रहता है ना, स्पेशल मसाला रहता है खड़ा मसाला का. अच्छा. वो कढ़ाई में ऐड करते हैं. कढ़ाई स्पेशल मसाला. हाँ. अभी ये दही हो गया 1 टीस्पून. और ये व्हाइट ग्रेवी रहता है जो थिक करने के लिए रहता है, ग्रेवी जो पतला रहता है. क्या क्या रहता है इसमें? काजू और मगज का ये पेस्ट कर. काजू और मगज. हाँ, पेस्ट. और 1 टीस्पून बटर.
पनीर रहता है क्यूब कटिंग, तो इसके लिए फ्राई नहीं किया आपने? फ्राई नॉर्मल रहता है, फ्राई पे नहीं रहता। फ्राई पे क्या होता है ना, कड़क ये हो जाता है, सॉफ्ट नहीं रहता, सॉफ्ट नहीं रहता वो। थिक करने के लिए क्या है, क्रीम डाल देंगे कोरिएंडर लीफ से, और इसके लिए लास्ट में क्या रहता है अपना अमूल का क्रीम रहता है। क्रीम? हाँ। तो उसको थिक करने के लिए, और उसका टेस्ट रहता है ना, और थोड़ा रॉयल टच भी आएगा इसमें। बस हो गया, ये अभी पनीर कढ़ाई ओके। ओके, सो आम्ही सदांच एंटीक मंडळान कितें तरी गोवन स्पेशल खाता आनी आज आमी हांगासर ट्राय करतली ते नॉर्थ इंडियन स्पेशल डिश कढई पनीर, आणि हांगासर प्रेम सिंगान इतले सोपेपणान आमकां ती करून दाखयल्या आणि ती रेडी सुद्धा आसा। अपनी इतनी बढ़िया डिश हमें आज सिखाई, इसलिए बहुत बहुत थँक यू आपको। आणि फुडल्या सेगमेंटार आमी रोखडीच वतली आणि आमच्या आजच्या सेलिब्रिटी गेस्टा खातीर आमची आजची ही स्पेशल डिश हांगा तयार आसा। फुडल्या सेगमेंटान वचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येया पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3। आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा। पळोवया जेवण कशें करता ते। एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही म्हजी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपून म्हजें कर्तव्य आसा। आणि हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून। भारताचे पयले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातले पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता। आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड। वाह, पुताच्या येवपाच्या खोशयेन आयज रांदची कूड सामकी परमळीत जाल्या। हो घेयात, पंचामृता गोडान तयार केल्ल्या गोडशाचो स्वाद घेयात। हे तुझ्या हातीन कितें आसा? पंचामृता मीठ। आता येतकूच रोकडोच म्हणटलो न्हय, म्हजी भजी खंय आसा? आयलो म्हजो रिजवान, तुजे आवडीचे पुरी आनी शोले, आनी ही तुजी भजी, आनी म्हजे कडल्यान ही तुका बिर्याणी। हे तुजे आवडीचे गोडशे। चवीचो खंयचोच धर्म नासता। पंचामृत, भारताची वळख, घराघरांनी पंचामृत। विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3। आमी पावल्या आमच्या आजच्या भागातल्या शेवटच्या सेगमेंटान आस्वाद। दोन्ही डिशींचो आस्वाद घेवपाक आमी सगळे तयार आसा, पण कांय गजाल्यो सरान बरोबर उरल्या। सर, गोंय आनी गोंयकारपण वाचोवपाक तुमी सदांच वावरत आसतात, आणि तुमकां कितें दिसता की आतां गोंयच्या पर्यावरणाची सगळ्यांत व्हडली खंत कितें आसा? खंत कशें आसा की आमचे दोंगर जे आसा हे बोडके जायत वयता, आनी मागीर जेन्ना हुंवार येता त्या वेळार लोक जे आसता ते बोवाळ करतात। खरें म्हणजे दोंगर जर वाचयले जाल्यार आमचे जगणे आसा ते समृद्ध जाताले, ग्रेस्त जाताले। सरा कडेन उलयत रावन दिसता म्हाका, पण आमचो टायम हांगा सोंपता, पण आमी आस्वाद घेवपाक रेडी आसा आमच्या आजच्या दोन्ही डिशिसांचो। सर, एंटीक मार्टोलान तुम्ही सदांच येवपी, सर आता तुम्ही पनीर कढई टेस्ट करून सांगा की आज कशी झाली ती तुम्ही। आज तुमचे एक्सपर्ट कमेंट्स। बरी सुंदर आसा, चवूय बरी आसा। हांव हरशीं पनीर खायना, पण म्हाका हें खूब बरें लागलें। ग्रेवी खूब बरें लागलें। ओके, आणि आवचो रोस तुमगेर करतात की ना? हय हय, सिजनल आसता। आता हो पळोवन सांगा म्हाका कसो जालो तो, आनी आय एम शुअर की ते खूपच टेस्टी आसतलो।
टेस्टी. ओके सो आम्ही सीझन्स फर्स्ट म्हणतात. सीझन फर्स्ट बरोबर. आणि म्हाका दिसता पावसान आळू म्हणल्यार सगळ्याकूच मेळटात, पण खूप जाणांक खबरूय आसना की करतात भाजी म्हणून. खुबशे लोक अशे खबरूय ना, पण आज बऱ्या तरेन आमकां हांगासर आळू करपाक दाखयले आनी आमी सगळे सोंपोवपाचें आसा. पण आज वेळान वेळ काडून सर आनी मॅडम हांगासर आयली, ताका लागून खरेंच तुमचे उपकारी आसा. मनाक आजले तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी रिक्वेस्ट करता पंचामृताचे संजीव नायक आनी आमच्या आजच्या गेस्टाक पंचामृता कडल्यान हॅम्पर दिवचो. आजचो हो भाग सोंपोवच्या पयलीं रिक्वेस्ट करता पौर्णिमा मॅम आनी राजेंद्र सरांक हांचे कडेन की आमचे सगळ्या पळोवप्यां खातीर एक ल्हानसो मॅसेज. कशें आसा की आमचे जीण जर आमकां ग्रेस्त करपाक जाय जाल्यार आमचे पारंपारीक ज्ञान आसा तेचे कडेन प्रामाणीक जर रावात जाल्यार जीवन आसा तें खूब सुंदर जावंक येता. आमचे संस्कृतायेन आरोग्यम धनसंपदा अशें म्हटलेलें आसा आनी आरोग्य जर बरें उरपाक जाय जाल्यार आमकां बऱ्या तरेन आहार घेवपाक जाय आनी तो जर आमी पारंपारीक दवरलो जाल्यार आमचें आरोग्य बरें उरता. थँक्यू सो मच. आणि आमचे आजचो होच मॅसेज घेवन आमी आजचो भाग हांगाच सोंपोवया. खरेंच चडांत देव बरें करूं म्हणटा सर आनी मॅडम तुमकां, तशेंच तुषार हेंकां आनी एंटीक माडोळचे सगळे स्टाफ हेंकांय देव बरें करूं म्हणटा. फुडल्या भागान मेळुया अशाच एका सेलिब्रिटी गेस्ट बरोबर. तांची फुडली सायड पळोवया, तांची इन्स्पायरिंग स्टोरी तुमचे पर्यंत हाडटा. तो पर्यंत पळयत रावात पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. देव बरें करूं.